नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश पुरवामणकर. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयली नजर मारया हेडलायन्साचेर. बोंडबाग बेतोडा वाठारांत गव्या रेड्यान हल्ल्यांत जखमी जाल्ल्या बायलेक उपचारा वेळार आयले मरण. शेनवारा घरा लागसर गव्यान केल्लो हल्लो. कालांगूट ब्रागांजा अपार्टमेंटांतल्या पयल्या माळावयल्या फ्लॅटांत चोरी. चोरांनी 90,000 रुपया रोख आनी भांगराच्यो वस्ती फारायल्यो. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नेते बाबा सिद्दीकीची फार मारून हत्या. घडणुकेक लागून मुंबयच्या राजकी पावंड्यार पडला खवदळ. 2 जाणांक अटक. भारतान तिसऱ्या T20 मॅचीत बांगलादेशाक 133 धांवड्यांनी दिली मात. बांगलादेशा आड 297 धांवड्याचो दोंगर उबारतना केले कितलेशेच नवे विक्रम. गोंयच्या सगळ्या रस्त्यांचेर धांवतल्यो इलेक्ट्रीक बसी. सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. कदंबा महामंडळाचो 44वा वर्धापन दीस व्हडा उमेदीन. पेडणेच्या फामाद दसऱ्याची व्हडा दबाज्यान जाली सुरवात. 17 तारखेक जातलो पुनवेचो उत्सव. आनी आतां खबरो विस्तारांत. बोंडबाग बेतोडा वाठारांत गव्या रेड्यान हल्ल्यान जखमी जाल्ली मंगल शांताराम गावडे ह्या बायलेक गोंय वैजकी महाविद्यालयांत उपचारा वेळार मरण आयलें. शेनवारा मंगल गावडे हिच्या घरा लागसर गव्यान तिचेर हल्लो केल्लो. देखून रान खात्यान बेगोबेग ह्या गव्या रेड्याचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी तशेंच पंच वांगड्यांनी केल्ली. अत्यंत आमचे खूब राणा खात्याक हल्ला करीत आसा. घरा कडेन पावत येयल्ले आसा. आतां हें घर पळय इतलें लागलें आसा. हांगासर ताणें कालच एक महिलेचेर हल्लो केलो आनी ती महिला जखमी जावन तिका मागीर बांबोळेक एडमीट केल्लें. पण दुर्दैव अशें की आज सकाळीच ती 9:30 म्हणल्यार ती हें जाल्ली आसा. म्हाजें मेन म्हळ्यार मागणी कशी आसा की हे गांवांत अशी फॉरेस्ट एरिया सामकी लागीं आसा, जे कारण ते सहज रित्या हांगसर अशे घरा कडेन पावल्ले आसा, सगळ्या पोरसुवान पावल्ले आसा आनी केन्नाय कोणाचे अटॅक करता. फॉरेस्टान हेजेर लक्ष दिवन बेगिनात बेगीन कितें तरी हेजे उपाय योजना काडची ही म्हजी विनंती. आमी फोंड्या वाठारांत बेतोडा बोंडबाग हांगा आसा, ज्या जाग्यार काल एक घटना घडली. हांगा जी मंगला गावडे आसा तिच्या घरा कडेन एक रानटी गोव रेडो येयल्लो आनी ते पोरसान तेंगेले पोरसान जे कितें आसा ते तो नास्तूस करतालो. तेन्ना मंगला गावडे जी घरांतल्या भायर सरली आनी ताका आंबडोवपाचो प्रयत्न केलो. तेणें आंबडयलो आसतना गोव्यान तिचेर हल्लो केलो, तिका शींग तोपली आनी ताका भरपूर जखमी केली. तेन्ना थळाव्याच्या लोकांनी तिका हॉस्पिटलांत व्हेली आनी हॉस्पिटलाच्यान तिका जेन्ना बांबोळी धाडली, बांबोळी ती उपचार घेता आसतना तिका राती मरण आयलें. आनी हेका लागून त्या गांवांत एक शोककळा पसरलेली आसा. आनी दुसरी म्हणजे जे थंयची वांगड्यांनी जे पंचांनी बी मागणी केल्या की हांगा जे गोंय रेडी येता तेजो बंदोबस्त वन खात्यान करचो अशी मागणी केल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. कालांगूट शेनवारा मध्यराती चोरी जाली. 2 चोरांनी ब्रागांजा अपार्टमेंटांतल्या पयल्या माळावयलो फ्लॅट फोडून 90,000 रुपया रोख आनी भांगराच्यो वस्ती फारायल्यो. चोरांनी बिल्डिंगे फाटल्यान वण्टी वयल्यान उडी मारून ब्रागांजा अपार्टमेंटांत प्रवेश केल्ल्याचे CCTV कॅमेरात दिश्टी पडटा. पुलिशेन चोरांचो सोद वावर सुरू केल्लो आसा. गोंयच्या सगळ्या रस्त्यांचेर बेगीनूच इलेक्ट्रीक बसी धांवतना दिश्टी पडटल्यो. कार्बन उत्सर्जन शुन्याचेर हाडपाचें देशाचें ध्येय आसा आनी हातूंत गोंय म्हत्वाची भुमिका बजयता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. कदंबा महामंडळाच्या 44व्या वर्धापन दिसा निमतान आयोजीत केल्ले कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयतालो. माझी बस येवजणेक लागून कदंबा महामंडळ नुकसानात जावचें ना ही खऱ्यांनीच बरी येवजण आसा. ह्या येवजणेक लागून खासगी बस धनी तशेंच कदंबा महामंडळाकूय फायदो जाला.
अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. ह्या येवजणे आनीकूय खासगी बस हाडपाक जाय अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आम्ही जरी माझी बस ही स्कीम इंट्रोड्यूस केली जाल्यार कदंबा कॉर्पोरेशन केन्ना बंद करचें ना हे पयल्यान पयलीं समजून घेयात. हाज्याय फुडें कदंबान जो आमी स्टाफ घेवपाचो आहा पळय न्ही तो स्टाफूय आमी घेयत आसा. पण एक गजाल आसा, फक्त कदंबा कॉर्पोरेशन आतां गोंयांत ट्रान्सपोर्टेशन डे बाय डे आनीक वाडला. आमी पळयता की पयलीं जे प्रायवेट बसीस चलयताले तश्यो प्रायवेट बसीस आतां ते चलोवपाक शकना. म्हणून म्हाजी बस ही स्कीम आमी इंट्रोड्यूस केल्या. कॉर्पोरेशन बंद करपाक न्ही, कॉर्पोरेशन हे कायम चालू उरतले. ड्रायव्हर कंडक्टर्स हे आनीकूय नवीन आमी घेतले, बसीसूय आनीकूय नवीन घेतले. पण कदंबान म्हाका दिसता तांचे जर मॅनेजमेंट वेवस्थीत जर केलें आनी म्हाजी बस स्कीम आनीक स्ट्रेंथन केली जाल्यार आमी कदंबाक आनीक फायदो आहा. आमी पळयता की आमी ई बस सिस्टम म्हणजे आमी इलेक्ट्रिकल बसीस स्मार्ट सिटीच्या वतीन ई बस सिस्टम सुरवात केल्यो. ऑलमोस्ट 50 बसीस सध्या स्मार्ट सिटीच्यो केटीसी कॉर्पोरेशन चलयता आनी जेणे करून लोकांक एक बरी सोय हांगासर अवेलेबल केल्या. त्याती आमकां कार्बन इमिशन कमी करपा खातीर इलेक्ट्रिकल बसीस पुराय गोंयभरूय सुरू करपाच्यो आसा आनी त्यो सिस्टम थोड्या दिसांनी चेअरमॅन त्या खातीर खूब बऱ्या पद्दतीचे प्रयत्न करता. ताजोय प्रयत्न आसा की 48 ईव्ही बसीस हाडल्यो आनी नवीन ईव्ही बसीस येवच्यो जेणे करून पुराय गोंयांत अशा पद्दतीच्यो बसीस ह्यो आमकां कदंबा कॉर्पोरेशनान हाडपाक जाय. कदंबा महामंडळान फायद्याचे केन्नाच चिंतूंक ना. आमी लोकांच्या सेवे खातीर तत्पर आसात. ताकाच लागून कदंबा महामंडळ तोट्यान आशिल्ल्याचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकर सांगता. हाल्या याच्या खुबशी कारणां आसा. कारण कदंबा आमी अशी सेवा दिता की ग्रामीण भागांत थंय चार सुद्दां जर पॅसेंजर आसले जाल्यार आमकां ते पणजी घेवन येवचे पडटा. कारण ते जर चार लोक जर येयना जाल्यार ताका कामाक पावपाक शकना, ते स्कुलाक पावपाक शकना. आनी ह्या खातीर आमच्यो बसी ज्यो सकाळच्यो आमच्यो फूल आसता आनी सांजच्यो फूल आसता. मदल्या टायमार आमचे जर पळयत जाल्यार पॅसेंजर कमी आसता. पूण कमी पॅसेंजर आसले सुद्दां जाल्यार आमी ती बस सोडचीच पडटा. कारण आमी कदंबा ही सरकार लोकांची सेवा करपाक कदंबा ही सुरू केल्या आनी सेवा करपा खातीर खंय तरी लुकसाण आनी फायदो न पळयतना आमी लोकांची सेवा करता कदंबा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. भारतान तिसऱ्या T20 मॅचीत बांगलादेशाक 133 धांवड्यांनी हारयले. टॉस जिखून पयलीं बॅटिंग केल्ल्या भारतान 6 विकेटी वगडावन 297 धांवड्यो केल्यो. बांगलादेशा आड 297 धांवड्याचो दोंगर उबारतनाच भारतान कितलेशेच नवे विक्रम आपल्या नांवार केले. खेळिल्ल्या तिसरे T20 मॅचीत भारताची सुरवात सामान्यूच आशिल्ली. तिसरे ओव्हरीत अभिषेक शर्माच्या रुपान भारताक पयलो धक्को बशिल्लो. पूण ते उपरांत ओपनर संजू सॅमसन आनी कॅप्टन सूर्यकुमार यादव हांणी बांगलादेशी बॉलरांक बरेच धुयत कितलेशेच विक्रम केले. संजू सॅमसन आनी सूर्यकुमारान पॉवर प्लेत धडाकेबाज खेळ करीत 82 धांवड्यांचे योगदान दिले. टीम इंडियान पॉवर प्लेत सर्वोच्च धांवड्यांची बरोबरी केली. ते खेरीज हेर जायते विक्रम केले. पळयात.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोयच्या हिता खातीर रस्त्यार देविल्ल्या सर्वसामान्य लोकांक सरकार कित्याक सतयता असो प्रश्न प्रतिमा कुतिनोन उपरासलो. सुभाष वेलिंगकराक अटक करपाची मागणी घेवन रस्त्यार देविल्ल्या कांय मोजक्याच लोकांच्या विरोधात पुलिशेन गुन्यांव नोंद केल्यात अशें प्रतिमाचें म्हणणें. ह्यो केशी फाटीं घेवच्यो अशी मागणी प्रतिमान केल्या. सिलेक्टिव्ह टार्गेटिंग कित्याक करता सरकार? हांव इतलें सांगपाक सोदता प्रमोद सांगता दिस आर इनोसंट पीपल वर कम. ही लढाव म्हणटा तो काँग्रेस, बीजेपी, आरजीपी आनी कोण ते मेंबर्सांची नाशिल्ली, टीएमसी तेंची नाशिल्ली. हे आवाज आशिल्लो गोंयच्या सायबाक लागून, गोंयकारांक लागून. सो गोंयकार पेटले. अरे लज मरे सेम तुका तुजे ओन बीजेपीचे जे कावन्सिलर आसा कामील बरेटो म्हणटा तो आयलो मरे. कित्याक लागून आयलो तो बीजेपी कावन्सिलर म्हणून येवना, तो बीजेपी सपोर्टेड कावन्सिलर म्हणून येवना. एक गोंयकार म्हणून तो म्हाका येवन हात दिवन गेलो. प्रतिमा तुज्या उल्याक आमी आयले म्हणून. तशेंच तांचे बीजेपीचे अनेक आसा कावन्सिलर मिलाग्री म्हणून तेंय येयल्ले. प्लस बाबू अजगांवकर जाल्यार येवन ओपनली स्टेटमेंट दिला, कंडेम केला, निशेध केला. बाबू अजगांवकराचेर कित्याक घालूना एफआयआर, कामील बारेटोचेर कित्याक घालूना, मिलाग्रीनाचेर कित्याक घालूना, नेदिनाचेर कित्याक घालूना, एंड्रूचेर कित्याक घालूना, कित्याक सिलेक्टिव्ह टार्गेटींग करता? हांव फक्त एक सांगूंक सोदतां की विथड्रॉ करपाकूच जाय. सीएम यू तूं खरें खासदाचो आसा न्ही आनी खरो गोंयचो सीएम आसा न्ही, हे लोकांक त्रास करनाका. पेडणेच्या फामाद दसऱ्याक व्हडा दबाज्यान सुरवात जाली. देव रवळनाथाक देवळांतल्यान भायर काडून करपी आनी उपरांत भगवती देवीची भेट घडोवन कोटकारांच्या मांगरात स्थित केले. आयतारा रातचे मामलेदार आनी जनतेक कौल दिल्या उपरांत वाजयत गाजयत देवाक देवाच्या मांगरात हाडपाची प्रथा आसा. जाल्यार 17 तारखेक पेडण्या पुनवेचो उत्सव जातलो. मडगांवां मोती दोंगर वाठारांतले कांय तरणाटे बेकायदेशीर धंद्यांनी घुसपाल्यात. असल्या तरणाट्यांचेर पालकांनी बारीक लक्ष दवरचें अशें आवाहन मडगांवचे आमदार दिगंबर कामतीन केलां. शेनवारा मडगांवां मोती दोंगर वाठारांत नव्यान बांदिल्ल्या पुलीस स्टेशनाचें उक्तावण केले उपरांत आमदार उलयताले. पहिली भशेन हांगा झगडी मारामारी सगळे बंद जावना, कांयच करी नासता. पूण तांचे एकच म्हणणें आशिल्लें की लोक कोण भायल्यान येता आनी रातचे झगड्यान घेवन ड्रग्स घेवन बसतात आनी कितें करता. सेग्रिगेट जागो आशिल्ले कारणान हें बंद जावप. हाताका लागून ल्हान भुरगे मागीर थोडे आतां सुनीता सावंतान सांगलें त्या म्हणजे ल्हान भुरगे थोडे मागीर त्या वेसनाक पळयता आनी म्हणून हांव पयस जाला. हाजो फायदो हो मोती दोंगराच्या लोकांक नक्की जातलो. रातचे फुडें कितें घुसपाक गेले आयले कितें केलें जाल्यार तेंय बंद जातलें आनी मातसो एक दरारो उरतलो. हांव सगळ्या आवय बापाय कडेन मागता भुरग्यांचेर लक्ष दवरा. कितें सांगलें तें सारकें. आवय बापायन जर भुरग्यांचेर लक्ष दवरना, भुरग्यांक जेन्ना पुलीस धरून व्हरता तेन्ना आवय बापूय मरे मारा येता. अरे मेरे बेटों को पकड़ के लेके गया, वो सीधा साधा था, कुछ नहीं किया उसने. पुलिसा विचारले जाल्यार पुलिस मागीर लिस्ट सांगता कितें केलं. आनी आवय बापूय म्हणटा अरे हमको मालूमच नहीं था, हमारा बेटा ऐसा है. म्हणजे हे जर जातलें जाल्यार पयलीं म्हणजे आपल्या भुरग्यांचेर लक्ष दवरा. चल्यांचेर चलयांचेर खंय शाळेक वता, कॉलेजीक वता, खंय वता तें लक्ष दवरा. तांकां बरी शिकवण दिया. कदंबा महामंडळ फाटली 43 वर्सां सावन दसऱ्याच्या दिसा धावे 70 हांगासर कदंबा बस फुलांनी तशेंच लायटींनी सजोवन धाडटा. मात ह्या वर्सा सादी फुलां वापरून सजयल्ली बस पळोवन धावेच्या थळाव्यांनी नाराजी उक्तली. 1980 वर्सा जेन्ना गोंयांत पयली कदंबा सुरू जाल्ली तेन्ना पयल्या कदंबा नंबराचो मान धावे गांवाक मेळिल्लो. एका नंबराची बस धावे आगशी ह्या मार्गान धांवताली. देखून दर वर्सा दसऱ्याच्या दिसा ह्या गांवांतले लोक कदंबा बशीची पुजा करतात.
ते गाडी अशी येयला 43 वर्सां जाली धायन गांवांत गाडी पयली स्टार्ट 1 नंबर कदमा जाल्ली ते हांगासर देवस्थानाच्या जाग्यार तेजे सगळी पुजा बी करून लोक अशे बरो हे करून रावा म्हणून बघ जाल्यार कांयच ना गाडी भाड्याक गाडी हाका लोकर चलता तशी गाडी धाडल्या कित्याक धाडल्या हे आमकां कळोंक जाय. आम्ही दसऱ्याची जी हांगा परंपरा करता पुजारी ह्या सातेरी देवस्थानासून तेन्ना ते आमकां एक दिसता की अंदूच अशीच कित्याक येयली गाडी. आता गेली कितली वर्सां जाली गाडी अशी येता? 44 वर्सां जाली. 44. गाडी पण ही अशीच येता का दर वर्सा का गाडी सजोन बिजोन येता अशी? दर वर्सा बरी येता सामकी येता आनी म्हणून अशी येयल्या खाली गाडी. 43 वर्सां चालू दसऱ्या आणि प्रताप आणि हांगासर उद्घाटन केलें आणि शांतादुर्गा देवस्थानाच्या दारान आमी तेजी दर वर्सा पुजा करता. परंतु इतली वर्सां गाडयेक लायटी घालून फुलां घालून सगळ्या गाडयेन बॅग लावन सगळे गाडी हाडटात. परंतु यंदा मात्र तेंच्यांनी खाली गाडी धाडल्या आनी कित्याक कशी कोणी धाडल्या ते आमी नकळो पूण गाडी सादी भाड्याक येता तशी गाडी येयल्या हें आमकां वायट दिसता की आमच्या गांवांत लोक हांगासर बसपाक कितलेशे रावतात आणि तिची हांगा दसऱ्या दिसा सकाळी पुजा करता सांजची पुजा करता आणि आता गाडी येयल्या उपरांत लोक हांगासर बघणाऱ्यांक बरें दिसना. कोणी केला ते आमकां खबर ना आणि कितें कशें येयला तेंय खबर ना. तुमचे कितें मागणी आसा? आमची मागणी म्हणजे अशा गाडी दर वर्सा जशी सजून धाडटा तशी दर वर्सा धाडूंक जाय न्हू. सावयवेरेच्या कावगण वाठारांत रावपी विष्णुदास नायक गेली कितलीशींच वर्सां माडाच्या हिरापासून पारंपारीक सारणी तयार करता. नोकरी करता तरी लेगीत ताणें माडाच्या हिरांपासून सारणी करपाचो हो पारंपारीक वेवसाय चालूच दवरला. पळयात खासा रिपोर्ट. फोंड्या सावयवेरेच्या कावंगाळ वाड्यावेलो विष्णुदास नायक फाटली 10 ते 12 वर्सां जाली माडाच्या हिरापासून पारंपारीक पद्दतीन सारणी तयार करता. कसलेंच मार्गदर्शन घेनासतना ताणें स्वता सारणी तयार करपाचो यत्न केलो आनी तातूंत ताका यश मेळ्ळें. देखून ह्या कामात तो आतां एक्सपर्ट जाला. साधारण कितली वर्सां जाली ह्यो सारणी बांदता? 12 वर्सां 12-13 वर्सां जाली. 12-13 वर्सां. आणि सारणी बांदपाक तुमी कोणा कडल्यान शिकले? कोणा कडल्यान शिकना. म्हाजे हांव ही हाडटा आनी म्हाजे आमकां घरगुती वापरपा पुरतीच हांव ती बांदतालो. लोकांक दिनाशिल्लो. मागीर जेन्ना म्हाका मातशी कळोंक लागली बरी जाता अशी दिसोंक लागली तेन्ना कोणाकूच कोणी म्हणपाक लागलो आपल्यागे सारन बांद सुट्टा काडटा हीर काडटा तें पळयलें. मागीर हांवें म्हटलें बांदून दिली एकट्याक बांदून दिली तेन्ना हांव विकतालो 70 रुपया. वीर बीन हाडटा ते तुमचे माड आसा काय दुसरे? ना लोकांले कोणाले हाडटाले. पण एक सारण बांदपाक कितले दीस लागता? म्हणजे सगळे हीर तासपा पासून सगळे सारण बांदून 1.5 दीस जाय. 1.5 दीस जाय. सलग बसलो जाल्यार 1.5 दीस जाय. 1 दीस सारखी हितासून जाय आणि आदीस 2-2.5 वरां बांदूंक जाय. दोन दीस बांदता बांदता दोरी तुटली जाल्यार परत सगळी सोडून परत बांदची पडटा. आणि सारणीच्या मुगड्याक जी वेणी बीन घालता ती तुम्हीच शिकले? हय वेणी घालप शिकला. पळयलें कशी घालप कितें करप ती ती काडप आमकां वापरपा पुरती करतालो पयलीं. मागीर जेन्ना मातशें जावं लागलें बरें जावं लागलें तेन्ना म्हाका शिक्षण मेळ्ळें. थोडे लोक कितें करता बेश्टी भायले दोरेन बांदता. म्हाका तशी जायना. ती पोटांतल्यान दोरी काडची पडटा. पयलीं मिनी घालतना मिनी घातली मागीर तेका फ्लूम लायलें. मिनी घालतलो सादारण 2 हात तरी जावंक जायी जाल्यार मुगडो हातीन जाल्यार ती सारन जाता. आनी मोठो मुगडो जाल्यार तेका चड हीट धरचें पडटा वांगडा आसतना आनी बारीक मुगडो जाल्यार कमी हीट धरचें पडटा.
आपणे तयार केल्ल्यो सारणी बाजारातल्या दराच्या तुळेत सवाय आणि टिकाऊ असतात तशेंच ह्या सारणीक व्हड प्रमाणात मागणी आसता अशें विष्णुदास सांगता. आता आयज मेरेन सादारणपणान फाटल्या 10 वर्सांत तुमी कितल्यो सारणी बांदल्यो आसतल्यो? तो अंदाज ना म्हाका 2 वर्सां हांव चवथी कडेन 10 दितालो. चवथी कडेन परत मोदी कोणाकूय 2-3 हे सारणी बांदपाचें तुमचें प्रोफेशन काय तुमी फावल्या वेळान हें काम करता? फावल्या वेळान फावल्या वेळान काम सोडून न्हू, काम सोडून परवडना. अशें फावता अशें येयलो घरा कडेन 1-2 वरां बसता, हीर आसत जाल्यार 2 वरां बसता आनी केन्ना हीर एक जाली जाल्यार ते रोखडेच बांदता कोणाकूय जीव आसत जाल्यार. आता सादारणपणान एक सारण बांदता तुमकां कितलो खर्च येता? सूम म्हण सुतली म्हण हांव व्हडलो तो खर्च येयना. सूम एक 5 रुपयाचें सूम न्हू, 5 रुपयाचें सूम. पूण मेहनत चड आसा. मेहनत चड. ते तुटले जाल्यार मागीर परत आनीक 5 रुपया खर्च. आनी तुमी खंयशे बाजारांत बीन ते विकूंक बीन दवरता काय घरच्या घरा? लोकांक दिवंकूच मेळना. आतां चवथी कडेन म्हाजे कडेन जवळ 7-8 तरी दिवंक जाय, 10-12 तरी दिवंक जाय. कोणें 5 मागल्या, कोणें 2 मागल्या, कोणें 1 मागल्या, 1 कोण नाच म्हाजे कडेन हिरूच ना. विकूंक दवरपाक प्रश्नच येना. पयलीं ऑर्डर बुकींग आसता म्हाका दी. तुमी सध्या म्हणजे पोटापाण्या खातीर कामाक खंय वता? खाण्यापरा कंपनीन. ओके. सो कंपनींतल्यान कामाचो येयलो म्हणटकीर फावल्या वेळान मागीर तुमी हो सारण बांदपाचो वेवसाय करता. सो स्थानीक पंचायत पावंड्याचेर बीन तुमी सारण निरण बांदता म्हणून तुमकां तसो कितें आदार बीन कितें मेळ्ळा? ना फाटल्या तेंपाक तेन्ना फॉर्म येयल्ले खंय, पूण हांवें ते भरून म्हाका खबरूय ना. हे म्हाका सांगताले रे. तेजी लक्ष दिवप. इतली सगळी मेहनत आसता सारण बांदपाक. सो तुमचे कडेन समज जर कोणी अशें सारण बांदपाक शिकपाक समज जर येवंक सोदता आसत तुमी तांकां शिकोवपाक तयार आसा? हय. ओके. गोमंतक टीव्ही खातीर सावय वेरेच्यान रिपोर्टर शेखर नाईक. पिसुर्ले ह्याही वर्सा पुलीस बंदोबस्तांत दसरो जालो. थळाव्या लोकां मदीं वादावादी जाल्ल्यान फाटलीं 5 वर्सां पुलीस बंदोबस्तानूच पिसुर्लेचो दसरो जाता. रवनाथ पिळगेच्या कोंतान हो तांचो पारंपारीक दसरो न्हीच. पारंपारीक पद्दत मोडून सातेरीची पिळगी हो दसरो करता असो रवनाथ पिळगेचो आरोप आसा. पिसुर्लेचो दसरो ह्याय वर्सा पुलीस बंदोबस्तांत जालो. दसऱ्या दिसा देवीची तरंगा रवळनाथाच्या देवळांत हाडपाची परंपरा आशिल्ली खंय, पूण 5 वर्सां पयलीं सातेरीचे पिळगेन ही परंपरा मोडून भायल्या भायर तरंगा व्हरून दसरो मनयलो. हे परंपरेक हरकत घेत रवळनाथाचे पिळगेन मामलेदारा कडेन कागाळ केल्ली, पूण फाटलीं 5 वर्सां दसरो असोच जाता. हो वाद अजूनय सुटावो जावंक ना. हे विशीं हनुमंत परब कितें सांगता ते पळयात. आमी सगळे रवळनाथ कुळांतले सगळे पिळगी आमी आयज जमलेले आनी आतांय जमल्या, पूण जे पद्दतीन आमी हो आमचो पारंपारीक दसरो आसा हो ह्या रवळनाथा कडेन इतल्या हजारो वर्सां पासून जाता, आमच्या आजे पणजे शेणजे पासून. आनी काल नमीचो दीस रातचे तरंगा बी हांगासर सगळ्यो सजावट करप, मागीर खेत्र आसता ते जावप आनी त्या नंतर आयच्या दिसा परत एक खेत्र आसता कोंबड्याचे ते दनपरां आनी तरंगा मागीर थंय हांगा येता खामा कडल्यान वाजत गाजत हंवसाराचेर हे सगळे जाता. आमची दोन तरंगा आसा, एक रवळनाथ देवाची आनी एक केळबाई देवीची. सो आमचे 2 मोड आसा, तेंचेर हंवसार हो उबो रावता आनी हे पयलीं पासून चालत येयल्ले आसा. पूण जेन्ना आमी हो आक्षेप घेतलो 2019तल्यान तेंच्यांनी जे दसरो बंद उडयलो जो देवळांत बेकायदेशीररित्या आमकां कोणाक विश्वासान न घेता तेंच्यांनी देवी नवदुर्गेचो कळस अर्धवट स्थितीत आसलेल्या देवळांत डायरेक्ट व्हरून दवरलो आनी दसरो बंद उडयलो. एक्चुअली दसरो आमचो सुरू जाता जेन्ना देवी भायर येयली गर्भकुडींतल्यान लास्ट 11-12 जाता रातची आनी गांव कौल जाता. गांव कौलाक सगळ्यांक जेन्ना कौल दिल्या नंतर मागीर वाजत गाजत देवीचो कळस भितर वयता आनी देव रवळनाथाचे तरंग आनी देवी केळबाईचे तरंग हे परत भितर वयता आनी परत मागीर दुपारात बी सगळे जाण मागीर तो दसऱ्याची सांगता जाता. पूण ह्या लोकांनी 19 जी गजाल केली त्या खातीर आमी खंयचीच पिळगी खंयच्याच कार्यक्रमांक सहभागी जावंक ना. कारण हे लोक खंयच ह्या देवाकूय मानिना, पिळगेकूय मानिना आनी परंपरा आपणाक जाय तशी आता गेली 4-5 वर्सां ते मोडीत आसा. तेका आमी आक्षेप घेतला, पयलीं घेतलो आनी ह्या वेळारूय घेतलो. पूण कितें आता हे आपली मनमानी चालूच दवरल्या, ही थांबोवंक जायी. आमी आज सुद्दां म्हणजे 4 दीस पयलीं 8 दीस पयलीं पत्र दिल्लें मामलेदारान. आमकां अपेक्षा आसली
की हियरिंग जावपाची 70 मामलेदारांनी ती तेणी घेवन आतां ती फुडें 16 तारखेक दवरल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नेते बाबा सिद्दीकी हांची शेनवारा राती फार मारून हत्या केली. ह्या घडणुकेक लागून मुंबयच्या राजकीय पावंड्यार खवदळ पडला. ह्या प्रकरणात पुलिशेन 2 जाणांक अटक केल्या. फुडलो तपास चालू आसा. बाबा सिद्दीकी आपलो चलो झिशान सिद्दीकीच्या वांद्रे वाठारांतल्या कार्यालयांत गेल्ले. ह्या वेळार तांचेर फारपेट जाल्लो. उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हरतना तांकां वाटेतूच मरण आयिल्लें. ह्या प्रकरणात पुलिशेन 2 जाणांक अटक केल्या. क्राइम ब्रांच ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करता. जो घटना हुई बम्बई में वो हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि ये घटना हुई है, लेकिन हमारा एक नेता बाबा सिद्दीकी ये बहुत सालों से पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं. यहाँ बम्बई में उन्होंने कॉरपोरेटर के नाते भी शुरू में काम किया 10 साल, और उसके बाद कांग्रेस के एक MLA के नाते भी उन्होंने 99, 2004, 2009 ऐसे 3 टर्म वो चुनाव जीत के आए. बहुत अच्छा असेंबली में भी उनका काम था, मैंने खुद देखा. मिनिस्ट्री में भी वो थे, मिनिस्ट्री में भी उनका काम बहुत अच्छा होता था. जो भी उनका डिपार्टमेंट है, उनके डिपार्टमेंट का पूरा स्टडी करके लोगों को कैसी मदद हो सकती है इसके बारे में वो ज़्यादा ध्यान देते थे. और कल जो घटना हुई है वो घटना आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है. 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग, और भी कुछ लोग हैं. उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हे आशिल्ले लंच टायम बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरां. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही.